हे पिढीत हे लोकांक दाखोवपाक सोदता हांव हे सगळे पयले अशें असले म्हणून खंय तरी एग्जिबिशन लावपाक सोदता परमनंट कोणी घेतला पुरो म्हणटा हांव पयलीं कामाक लागलो तेन्ना हांव ते प्रोजेक्टर म्हाका भयंकर शौक आसलो प्रोजेक्टराचो 16 mm आनी स्कुला भुरग्यांक गांवांत दाखयतालो हांव हे प्रोजेक्टर व्हरून 4000 3000 2000 कोण ते सांगता तशें घेतालो सगळें जायते भाशेचे हाडले पळय थिंगा आहा हे हातीन अशें मारून एक क्लिक करपाचें तो हो शूटिंग करपाचो हातीनी गोंडल हे सगळे हे घालून दाखोवपाचे हे असले फिल्म येताले स्लायड पडद्यार दाखोवपाचे गांवांनी रेल्वेनी बसींनी वयतालो हांव जायत्या गांवांनी आपयताले डिस्ट्रिब्युटर थिंगा 8 दीस 6 दीस 4 दीस पिक्चर आसताले खंय सगळे ते आपयताले आमकां दाखोवपाक येता काय म्हणून आनी हांव वचून दाखयतालो आनी ते तिकेटां शो करतालो 2 रुपये खंय तर हांव हे दवरपाक सोदतालो मोले दुसऱ्यार पळोवपाक येता थिंगा लोक ट्युरिस्ट लोक थिंग दवरपाक सोदता हे सगळे हे भुरगे म्हणजे करपाक इंट्रस्ट ना तांकां आतां कोण वयल्या पुरो म्हणून कोण येवन पळोवन वयता आनी केन्ना केन्ना आतां कोण येवन म्हाका असं मदत म्हणून कलाकार म्हणून कोण येवन दिवन वयता मानधन दिवन हे पळयता आनी वयता कितें दिवन वयता थोडे नाजाल्यार आनी कांय ना आतां खंय वचपाक बी मेळना आतां जालें आतां 75 आतां माहीत जालें आतां कितें करपाचें कांय कळना म्हाका कोण वयल्या पुरो गोवोरमेंटान हे गोवोरमेंटाचें कामाक हे फिल्म एग्जिबिशन जाता न्हू थिंगा हे दवरलें जाल्यार परमनंट हे गोवोरमेंटान घेतलें जाल्यार हें सगळें सामान बरें जातलें फाल्यां हांव मेलो जाल्यार भुरगो स्क्रॅपाक विकतलो